प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 6 वोड 1 ते 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताच्या शिसूय ताच्या बरोबर गेले. आनी सभात पावतच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असली विजमितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय? हो मारयेचो पूत न्हय? जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दायरामदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना. भोव थोड्या पिडवंताचेर आपले हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विधमीत करूंक जायना जालें आनी तांकां भावार्थना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाजरेचो लोक जेजूक नाकारता. बाबणीनो, जेजू ल्हानथान नाजरेत गांवांत व्हड जाल्लो. ताजी आवय, ताचे भाव, ताच्यो भयण्यो सगल्यो नाजरेत गांवांत आसल्यो. आनी जेन्ना जेजू ल्हान आसतालो तो नाजरेत गांवांत ल्हानथान व्हड जालो, थंयचो लोक ताका वोखतालो. ती जाणव आसली की ती जेजू जुजेचो आनी मोरयेचो पूत आसलो म्हणून ताचे भाव भयणी कोण आहात ती. आनी जेजू थंयसर कांय विजमितां करिनासलें. आजून ल्हान आसलो, आजून ताचो वेळ पावंक नासलो सगळीं विजमितां करपाक, देवाचें उतर परगट करपाक. पूण कितें जाता अशें की 30 वर्सांचो जाता तेन्ना ताजो बातीस जाता. जॉन बातीस ताका बातीस दिता जॉर्डनाच्या दर्यान. आनी थंयसर कितें घडटा? जेन्ना जेजूचो बातीस जाता, जेजूक पवित्र आत्मा मेळटा. पवित्र आत्मा ताजेर देंवता. आतां सलीचो भाव ताचे कडेन उलयता, म्हणटा, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें धाडोसपण. सगलो लोक थंयसर आयकता. तेज्या उपरांत जेजू आतां होराण्यांत वेता, थंयसर 40 दीस उपास करता. थंयसर ताका देंवचार ताळण्यो घालता. पूण जेजू देवाच्या उतरा वरवीं जैतिवंत जाता. आतां कितें करता? परतून येतकूच तो आतां आपलें काम कमेस करता. जेन्ना ताका पवित्र आत्मा मेळ्ळो भाव भयणीनो, जेजू आतां फकत बसोंक ना. तो आतां पवित्र आत्म्या उदेशीं आपलें काम जें ताका बापान दिल्लें ह्या संवसारांत करपाक तें कमेस केलें. आनी आतां तो नाजरेत गांव सोडटा. तो आतां गालिल्या गांवांत वेता. थंयसर देवाचें उतर परगट करूंक लागता. थंयसर अजापां करता, मिलाग्री करता, पेखोवणी करता, ताचें नांव गाजता. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत तो आतां परतून नाजरेत गांवांत येता. तो ह्या जाग्यार येता ज्या जाग्यार तो ताजी फामील आसा, ताजी सोयरीं आसात, ज्या जाग्यार तो ल्हानथान व्हड जाल्लो तो. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू थंयसर येता, पयलो थंयसर लोक म्हणटा, आरे हो जुजेचो पूत न्हय? हो मोरयेचो पूत न्हय? ताच्या भाव भयणांक आमी वळखना. ही व्हडली जानबाय, ही आतां सगळें शिकयता तो, आमकां कितें सांगता तो, ही व्हडली मिलाग्री करता. हें कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्या उदेशीं आपलीं कामां करतात, लोक अजाप जावचे सुवातेक थंयसर ताका घेवंक जाय आसलो, ताचें आयकोंक जाय आसलें. आनी जें जेजू करतालो तो आतां अजापा मिलाग्री थंयसर नाजरेत गांवांत करून पावतलो आसलो. पूण देवाचें उतर आयज आमकां कितें सांगता? हे सय वडीन कितें सांगता आमकां? तो म्हणटा तांकां भावार्थ ना म्हणून जेजूक अजाप दिसलें. तांकां भावार्थ ना म्हणून जेजूक अजाप दिसलें. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता ताणें कसलींच विजमितां थंयसर करूंक ना, कसलींच मिलाग्री करूंक ना, कोणाकूच पेखूंक दिवंक ना नाजरेत गांवांत. कित्याक? ताका जायनासली म्हणून. कित्याक? त्या लोकांक भावार्थ नासलो म्हणून. तो लोक थंयसर फकत जेजू कोण, जुजेचो पूत, मोरयेचो पूत, तो थेवो
तो आनी ही बिस्मिता कितें कितें सांगता आमकां ह्यो सगल्यो खबरो आमकां कितें सांग हें शिकोवन कितें सांगता हेंच घेवन बसलेलीं पूण जेजू देवाचो पूत म्हणून ताका पवित्र आत्मो आसलो म्हणून तो आतां देवाचें काम करतालो म्हणून ही ती आयकनासलीं आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कोण तरी येता आमकां देवाचें उतर शिकयता आमी आमच्या मनान आमी आमच्या तकलेन हेंच घेवन बसना आमी ताका वळखताले हांव तो आतां प्रवादी तो कोण शिकयता तो आमी ताका वळखताले तो ल्हानथान आतां व्हड जाला तो आतां आमकां कितें शिकयता तो आमच्या गांवचो आमी वळखता नाका आमी तेजे फॅमिलीक वळखता आतां आमकां कितें शिकयतालो आमचे पाद्री आहात आमच्यो माद्री आहात आमचे बीस साहेब आहात आमचे सगळे जे शिकयतले आहात आतां कोण हे आयल्यात मनीस आतां जे आतां शिकयतात आमकां आनी तांकां ते नाकारतात तांकां ते आयकुपाक येनात आनी आतां भाव भयणीनो तांकां कसलोच फायदो जायना जे भाशेन जेजू त्या लोकांनी नाजरेत गांवांत नाकारलो आनी तांकां कसलोच फायदो जावना जेजू कसलीच मिलाग्री करूं ना कसलीच बिजमितां करूं ना कसल्योच पेकोणी दिवं ना कित्याक ताका जाय नासलें म्हणून ना त्या लोकांक भावाट नासलो म्हणून ती आपले धर्मान घोट बसलेलीं आसलीं ती आपली जें कोत्तालीं इतलीं वर्सां ती करीत आसलीं आनी आतां भाव भयणीनो जेन्ना ताका उतराची सजमणी मेळटा जेजू तांकां उतराची सजमणी दिवंक सोदता तांकां पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या राजवणुकीची खबर दिवंक सोदता तांकां सोंपें करूंक सोदता ती तांच्या मनान जेजू कोण तो थेवो तो हांगाथान ल्हान जाला ह्यो सगल्यो वस्तू घेवन बसोन जेजूक नाकारतात आयज जें इगोर्ज मातीन घडटा तेंच सारकें जेन्ना आमी कोण तो पाद्री कोण तो माद्री आपल्या गांवांतलीं येयलीं आमी तांकां म्हणटा आमी तांकां ल्हानथान वळखता कोण प्रवादी येयलो ल्हानथान आमी वळखता आमच्या गांवांत पूण जेन्ना हो प्रवादी जेन्ना हो पाद्री जेन्ना ही माद्री आपल्या गांवा भायर वता थंयसून ताका मान चड मेळटा लोक तांकां आयकता कित्याक ती आतां आपल्या मनान कांय ती जाणा की ती नवी ताच्या गांवांत येयल्यान आनी तांकां ती आयकतात आनी तेन्ना भाव भयणीनो जेन्ना ती आयकतात भावार्थ तांकां मेळटा तांचो भावार्थ वाडटा आनी थंयसर त्या प्रवादीक त्या पाद्रीक त्या माद्रीक जो कोण देवाचें उतर शिकयता थंयसर मिलाग्री घडटा अजापां घडटा पूण आपल्या गांवांत कांयच करूंक जायना कित्याक तो लोक तें सगळें घेवन तें ल्हानपण त्या मनशाचें घेवन बसनून कांय शिकून घेनात आनी आयज भाव भयणीनो आमकां शिवर्तमान कितें शिकयता आमी आमची चोत्राय एका मनशाचेर दवरच्या सुवातेक आमी तो कितें सांगता तें तो कितें खबर दिता ती तो कितें सजमणी दिता ती देवाच्या उतराची कितें जें आमकां सोंपें आजून पासून जावना तें सोंपें करून सांगता तें जेन्ना आमी तें आयकता जेन्ना ताजेर आमी चोत्राय धरता जेन्ना आमी ताजेर नियाळ करता आतांच की आमकां ती सजमणी घेवन आतां आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटा अजापां घडटा आनी आमकां देवाचें सगळें मेळटा तर आयज भाव भयणीनो आमी मनशाचेर चोत्राय दवरच्या सुवातेक आयज आमी देवाच्या उतराचेर दवरया जें जेजून आमकां सांगलां पवित्र पुस्तकाचेर जें ताणें आमकां पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलां ताचेर आमी नियाळ दवरुया जेजूच्या उतराचेर नियाळ दवरुया जेजूचेर आमी चोत्राय दवरुया जेन्ना तें उतर आमी चोत्रायेन पळोवन आमी ताचेर नियाळ कोत्ता आनी तें उतर आमी पाळटा आमकां तें खरेंच आमच्या जिवितांत घडटलें ती वीजमितां घडटलीं ते मिलाग्री घडटल्यो पेकोणी मेळटल्यो आमकां आनी आमचो भावार्थ वाडत वेतलो हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.